मिसाच्या बलिदाना तयार जाताना सगळीं उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन आमी सुरवातेक गायन करुया. गायनाचो अंक A11 पेज 5. आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो ओरो तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवन दिता. Bapa kuda katnya, undan moi masasna. Bapa kuda katnya, undan moi masasna. Bapa kuda katnya, undan moi masasna. Bapa kutakatnya, wondon moi masasna. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जिजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाव भयणीनो, आयज आमी दोबाज्यान भोव पवित्र त्रित्वेची परब समोरमता. एक देव तीग जण एकूच सोयबाचे. भाव भयणीनो, ही परब आमच्या धर्माचे मूळ, आमच्या धर्माची बुनयाद, आमच्या भावार्थाची बुनयाद. आयज आमी त्रिएक देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. आनी त्रिएक देव जाणें आमकां रोचल्यांत, जाणें आमकां सोडयल्यांत, जो आमकां चलयता, राखता, सांबाळटा, त्या देवाक आमी दिनवासुया. आयज आमी बाग्योन आंतोनीच्या त्रेजनान 7वें दिसाक आसूं. ह्या मिसान सांत आंतोनीचे विणवणेन आमी सदांच पवित्र त्रित्वेक दिनवाशी रावंक, तिचेर आमी सगळो आमचो विस्वास दवरूंक ह्या मिसान सगळ्यांक आमकां कृपा बळ मागुया. आनी दुबाव विरेन भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी चुकता, आमी खाला पडटा. पवित्र त्रित्वे मदें आशिल्लो मोग, संबंद, एकचार जिवंक आमी फाटीं उरल्या. देवा लागीं, एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटोवणी आनी काळजांतली कोरी दिनवासनी. बोगोस आमकां सोम्या. सोम्या काकळूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सोम्या जेजू, आमच्या बाबा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बोरे देखीचो दुलोप उजवाड आनी बुजवणेचो आनी धीराचो आदार. बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकळूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवीन आनी मिसार तीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासनी जावं तें आमच्या बाबा भयणींक खरो आदार. सोम्या काकळूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां
सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Moima deva kutsorgi moima deva आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी moima deva kutsorgi moima deva सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया deva kutsorgi moima deva सोर्गोद्वेदार देवा बापा moima deva kutsorgi moima deva आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाखाणटा. Somia Jesu Krista येशू ख्रिस्त Bapaच्या एकल्याच पुता पुता Somia Deva Deva देवा देवा Devaची शेळये शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे आमचे मागणे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती Moima deva kutsorgi moima deva देवा बाबाचे मोहिमे moima deva kutsorgi moima deva येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र moima deva kutsorgi moima deva एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर moima deva kutsorgi moima deva आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. भाव भयणीनो, हे मिसाच्या बलिदानान आमी किरींत इंत्यासो पासत मागता डायलन आनी बतिला डायस तांचे पासत आमी हे मिसांत मागुया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमची बी मागणी आमचे हुस्के कोती आमचें दूख पिडा कोश्ट आनी सगळें जें कितें आमी सांत आंदोनीचे विनवणेन त्रिएक देवा लागीं मागूंक सोदता तें ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर ओगोम पोरजोळान तूं जियेताय. तुमी तेगूय जोण ओरोम आनी शेवट नासलोलो आमचो मोहिमेवून देव आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक कालतेपणी आमी पोरनिपाट करता आनी दिनवाशी काळजान वाकाणटा. पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुज्या पुता सोवें तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. हे अमोळीक देणें ह्या संवसारांत विस्वाशीपणान सांबाळले उपरांत स्वर्गार तुमचे मोहिमेवून जिणेचे वांटलेली जावंक आनी सासणाक तुमकां वाकाणूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
मुन्नेंच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगळ्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक थावन प्रितूम रोचून येवचे आदीं काला युगा थावन हांव थीर आसलीं. सोमदीर आजून नासलो. घोसघोशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव सोलमलोलीं. पर्वत बसूचे आदीं, दोंगर घोडचे आदीं हांव जल्माक आयलीं. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुलेचे पयले दातू करचे आदीं हांव जल्मलीं. ताणें अंतराल तिरायले तेन्ना हांव थंय आसलीं. जेन्ना ताणें सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जोमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी प्रितुमेची बुन्याद घाली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसलीं. दिसपट्टी ताका संतोश भरीत करताली. सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रोचलोल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाच्या पुता धुवा मोदें आसूंक हांव मुरगोडटालीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ए परी जातलो. Sorvez आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमीचे, कितले व्हड तें नांव तुजें. सगळीं म्हणुया. Sorvez आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमीचे, कितले व्हड तें नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम हांव पळयीन जाल्यार, तुवें थंय लायलोल्या चंद्रा नोखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्या आदवाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्या. जबाब. सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमीचे, कितले व्हड तें नांव तुजें. दौरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो चोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिला. आसा तितलें तुवें ताच्या पांया तळला दवरलाय. जबाब. सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमीचे, कितले व्हड तें नांव तुजें. मेंद्रां गोरवां रानांतलीं सौजां पर्यान हेणे तेणे उक्तोली वाऱ्या
वेली सुकणी आनी उदकांत फिरतोली दोर्यांतली मासली सगळेच ताचे आदीन केला जबाब सर्वेस्पराच्या देवा शेकांशीक प्रितुमेचे कितले व्हडले नांव तुजें. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवांसो धरून आमी मुरगोडटाव. तितलेंच न्हय, तुमाळ्या मोदें आमी मुरगोडटाव कित्याक तुमाळ्या थावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवांसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवांसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें शिवर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हळां
तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांव सुरवातेक तुमकां सांगतालो आयज पवित्र त्रित्वेची दोबाची परब आनी परब आमच्या धर्माची, आमच्या भावार्थाची, आमच्या सगळ्या जिविताची बुन्याद, हें मुळावें सोत आयज आमी समोर उमता. हे सोताक तावन आमचें जिवीत सुरू जाता. हे सोताक तावन आमचो धर्म सुरू जाता. हे सोताक तावन आमचो भावार्थ सुरू जाता आनी तो आमी जियेता. आनी देखून भाव भयणीनो, हें सोत नियाळूंक, वाखाणूंक, ताची तुस्त करूंक आनी पवित्र त्रित्वेन मेळटलो मोग एकचार जेवंक पवित्र सभा आमकां आपयता. आनी ते पासत भाव भयणीनो, आयज आमी बारीकसाणेन इल्लोसो नियाळ ह्या सोता विशीं आनी मिसाच्या बलिदाना विशीं करतले. आयज आमी सांत आंतोनीच्या त्रेझेनाच्या 7व्या दिसाक आसा आनी ह्या दिसांनी दुबाविरींत आमी मिसाच्या वेगवेगळ्या भागांचेर लागशिल्ल्यान नियाळ करीत आयले. आयचो विशय जो विचून काडला आमच्या नियाळाक, मिसा बलिदान पवित्र त्रित्वे कडेन आमचो एकवट घडोवन हाडटा. इंग्लीश भाशेंतल्यान युक्रिस्ट बिल्ड्स आवर कम्युनियन विथ द मोस्ट होली ट्रिनिटी. भाव भयणीनो, हो विशय दोळ्या मुखार घेवन आनी मिसाचें बलिदान जें आमी समोर उमता आतां, ताचे मदें आशिल्लो लागशिल्लो संबंद समजून घेवंक आनी तो जियोंक आमी प्रयत्न करुया. भाव भयणीनो, कॅथिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हें एक मोठें भावार्थाचें पुस्तक आहा. ह्या भावार्थाच्या पुस्तकान आमचो भावार्थ बारीकसाणेन नियाळलेलो आनी शिकवण दिल्ली आमकां मेळटा. त्या पुस्तकान 234 ह्या अंकार नंबर 234 आमकां अशें मेळटा. मोस्ट होली ट्रिनिटी इज द सेंट्रल मिस्ट्री ऑफ क्रिस्टियन फेथ एंड लायफ. कोंकणींतल्यान पवित्र त्रित्वी क्रिस्ती धर्माचो माज आनी जिविताचो माज. फुडें ते अंकार आमकां अशें मेळटा. मोस्ट होली ट्रिनिटी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर मिस्ट्रीज ऑफ फेथ, द लायट दॅट एनलायटन्स ऑल अदर मिस्ट्रीज. म्हणजे पवित्र त्रित्वी भाव भयणीनो जावन आसा मूळ, जोर सगळ्या दुसऱ्या गुटांची. जे आमच्या भावार्थाचे वेगवेगळे गुट आसात त्या सगळ्या गुटांची जोर म्हणल्यार पवित्र त्रित्वी. आनी सगळ्या दुसऱ्या गुटांचेर भाव भयणीनो उजवाड घालपी बी हो पयलो गुट मोस्ट होली ट्रिनिटी अशें आमकां पवित्र सभा शिकयता. फुडें तेच अंकार आमकां अशें मेळटा. मोस्ट होली ट्रिनिटी इज द फंडामेंटल एंड एसेंशियल टिचींग ऑफ आवर फेथ. म्हणजे पवित्र त्रित्वी भाव भयणीनो बुनियाद सगळे शिकवणेची आनी भाव भयणीनो एसेंशियल टिचींग म्हणजे पवित्र त्रित्वीक
चेर तर आमी सोत मानना दुसरो खंयचोय गूट आमच्यांनी नियाळूंक जायना सगळे गूट ह्या गुटान सुपूर्णायेक पावतात आनी ते बसत भाव भयणीनो भोव पवित्र रितवी आमकां भोव म्हत्वाची आनी गरजेची आनी भोव म्हत्वाचें सोत एसेन्शियल टू आवर फेथ भाव भयणीनो जेन्ना आमी भोव पवित्र रितवेचेर उलयता नियाळ करता आमच्यांनी सगळें आटापूंक जायना इट इज बियॉन्ड ह्युमन अंडरस्टँडींग म्हणजे आमच्या ल्हान मनान येदो व्हडलो श्रेश्ठ गूण आटापूंक जायना पूण देव आपले काकळुतीन उदारपणान पवित्र पुस्तकांतल्यान पवित्र सभेच्या शिकवणेंतल्यान आमच्या नियाळांतल्यान मागण्याच्या धर्मांतल्यान मिसाच्या बलिदानांतल्यान संस्कारांतल्यान हो गूट आमकां इलो 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 उक्तो करता आनी तो गुटूच उरता जितलो तो आमी नियाळटा तितलो देव आमकां तो उक्तो करता तितलो तो आमकां भाव भयणीनो गुटूच उरता इट रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर अस देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमची मागणी सुरू करता संस्कार सुरू करता पवित्र मिसाची बॅट सुरू करता पवित्र त्रित्वेच्या नांवान ते आमी करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी खंयचेय मागणे खंयचोय भावार्थाचो गूट पवित्र त्रित्वेचें नांव घेनासतना सुरू जायना आमी आशिर्वाद घालता भुरग्यांक आशिर्वाद दिता याज्ञीक आशिर्वाद दितात आमी घरांत आवय बापूय जाणटे आशिर्वाद दितात आनी आशिर्वाद दिता आसतना आमी पवित्र त्रित्वेचें नांव घेवन आशिर्वाद दिता कित्याक आशिर्वाद दिता ती पवित्र त्रित्वी आशिर्वादान बोल्लोली पवित्र त्रित्वी आनी देखून तिचें नांव घेवन भावार्थान विस्वासान आमी आशिर्वाद दिता सगळे संस्कार जे आमी समोर उमता पवित्र सभेन जे आमकां दिल्यात आनी भोव करून मिसाचो पवित्र संस्कार आमी सुरू करता मिसाचें बलिदान जें आमी सुरू करता पवित्र त्रित्वेचें नांव घेवन आमी सुरू करता भाव भयणीनो ते बसत मिसाच्या बलिदानाक आनीक पवित्र त्रित्वेक एक लागशिल्लो संबंद आसा लागशिल्लो संबंद आहा ताचेर आमी इल्लोसो नियाळ करतलो आनी ते पासत आयचो विशय मिसा बलिदान पवित्र त्रित्वेक कोडे आमचो एकवट घडोवन हाडटा युक्रिस्ट बिल्ड्स कम्युनियन विथ द होली ट्रिनिटी देखून भाव भयणीनो आमी मिसाक येताच आसतना घरांतली भायर सरतानाच मिसाक आमी पवित्र त्रित्वेक बुजूंक येता दिनवासूंक येता तिची तुस्त करूंक येता हें आमच्या मनांत आसूंक जाय वेन आय कम फॉर मास हांव चिंत्ता मिसाक येवंक मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक म्हजें मन त्रिएक देवाचेर वचूंक जाय एज आय कम टू द चर्च that prepares me to enter into the deep communion with the most holy Trinity. And जेन्ना आमी मागीर मिसाक येता मीस आमी सुरू करता भाव भयणीनो याज्ञीक पवित्र कुर्साची कुरू पवित्र त्रित्वेचें नांव घेवन काडून भाव भयणीनो सुरू करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आनी आमी जबाब दिता आमेन म्हणून की आमी सोत मानता म्हूण पवित्र त्रित्वी आमचे मदें हाजीर आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मा भाव भयणीनो श्रेश्ठ देणें उचारा व्हडतें देणें जें आमच्यांनी आटापूंक जायना तरी देव आमचे मदें हाजीर जाता सगळे भरतेन सगळे पदवेन सगळे बळान तो आमचे मदें आसा आनी आतां बी हें प्रवचन चलता आसतना बी पवित्र त्रित्वी ह्या मिसाच्या बलिदानान
आमचे सांगाता आमचे मोदें आमच्या काळजान हाजीर आसा. देखून भाव भयणीनो, मागीर आमी मिसाच्या बलिदानान पळयता याज्ञीक आमकां नोमान करता. कोणाच्या नांवान? पवित्र त्रित्वेच्या नांवान. मिसाची नोमान करपाच्यो 3-4 पद्दती आसात, पूण तातूंत आमी पवित्र त्रित्वेक पळयता. असो चडसो याज्ञीक आमकां नोमान करता. आयच्या बी मिसांत हांवें तुमकां नोमान ह्या उतरांनी केलां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं, अशें याज्ञीक म्हणटा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट, आनी तुमी परतून तेंच याज्ञिकाक नोमान करून तेंच मागतात. आनी देखून भाव भयणीनो, मिसाचे सुरवातेकूच वी एंटर इनटू द मिस्ट्री ऑफ द ट्रायून गॉड. आमी पवित्र त्रित्वेच्या एकचारान भितर सरता. हो आमचो गूट आनी व्हडलो गूट. ते पासत ही उतरां म्हणटा आसतना, हें नोमान करता आसतना आमचें ध्यान, मन, काळीज, भावार्थ पवित्र त्रित्वेचेर आसूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, आमी न्हूच फकत भोव पवित्र त्रित्वेच्या एकवटान भितर सरता, आमी एकामेकाच्या एकवटान भितर सरता. कित्याक आमी त्रित्वेच्या नांवान एकठांय जाल्या. आमचे भितर त्रित्वी आसा. वी हॅव बिकम द होम एंड द टेम्पल ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी इन बॅप्टिजम. म्हणटा तें आमकां जाणविकाय आसूंक जाय की म्हजे भितर बी पवित्र त्रित्वी आसा. मिसांत आमी तिका उलो मारता. देखून तिचे कोडे आनी एकामेका कोडे आमी एकचारान भितर सरता. आनी बाराबोर एक एकटो न्हय, बाराबोर आमी पवित्र त्रित्वेक बुजता, बोजण करता, भोवमान दिता, मान दिता, तुस्त करता. हें सगळें मिसाच्या बलिदानान घडटा आनी सुरवातेकतान घडटा. ते उपरांत भाव भयणीनो, आमी जमात प्रार्थना करता. जमात प्रार्थना जंय आमी सगळ्यांची मागणी एकठांय करता आनी याज्ञीक एक जमात प्रार्थना करता. ताका इंग्लीश भाशेन आमी कॉलेक्ट म्हणटा. म्हणजे वी आर कलेक्टींग ऑल द प्रेयर्स. जमात प्रार्थना सोमेस्तांची मागणी आमी एकठांय करता आनी बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक उबारता. म्हजें कोश्ट, म्हजें दूख, म्हजी पिडा, जें जें इंतेसांव आसा तें इंतेसांव तुमी गुप्ती मागतात, याज्ञीक मागता आनी बाराबोर तें जमात प्रार्थना करून आमी त्रियेक देवाक आमचें सगळें सूख दूख आमी उबारता. आनी ते पासत भाव भयणीनो, ही सगळ्यांची मागणी एकठांय केल्या उपरांत, ते मागणे केल्या उपरांत शेवटाक ते मागणे याज्ञीक हे भाशेन सोंपयता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आनी आमी सगळीं जबाब दिता आमेन म्हणून. आनी तो जबाब दिवंक जाय. कित्याक आमची सगळी मागणी, आमचे हुस्के कोती, आमचे दूख, पिडा, कोश याज्ञीक पवित्र त्रित्वेक उबारता. आनी आमी सगळीं आमेन म्हणून जबाब दिता की आमची मागणी देवा मुखार पावतात, भोव पवित्र त्रित्वे मुखार पावतात. आनी भोव पवित्र त्रित्वी आमचे मागणे, आमचे हुस्के कोती, आमचें दूख, आमची पिडा, आमचे रोडणे आयकता, आमकां आशिर्वाद दिता. देखून भाव भयणीनो, हें बेश्टें चालतें न्हय. आमी केन्ना मिसाक घोडे येता हाचेर दान मोन दिना. दीस इज रीच. ही आमची ग्रेस्काय भावार्थाची. त्या पासत आमी मिसाक येता. ते पासत आमी हें बलिदान एकवटान समोर उमता. ते उपरांत भाव भयणीनो, आमी मोहिमा गायता. मोहिमा गायता केन्ना केन्ना आमी उचारता. आनी मोहिमा गायता तेन्ना, उचारता तेन्ना आमी पवित्र त्रित्वेची तुस्त करता.
देवान आमचे पासत जायत्यो वस्तू घडल्यात घडून हाडल्यात ताच्या पुताक आमचे पासत दिला आमची सोडवण केल्या आनी सोडवण करीत आसा ह्या सगळ्या खातीर देवाक आमी मोहिमा दिता भोव करून आयताराची आनी जेन्ना परबो आसतात दोबाजीक परबो आसतात देवाक आमी दोबाज्यान मोहिमा गावून उच्चारून आमी दिनवासतांव आनी तुस्त करता मोहिमा म्हणटा तेन्ना बी आमी मोहिमा तातूंत पवित्र त्रित्वी आमकां किरीत मेळटा हे भाशेन कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमीन सगळो भोवमान तुस्त आमी पवित्र त्रित्वेची मोहिमा म्हणून करता मागीर भाव भयणीनो आमी भावार्थाची उच्चारणी करता थिंगा बी आमी भावार्थाचे उच्चारणेन आमी देवाचे मिसांव देव बापाचे मिसांव देव पुताचे मिसांव देव पवित्र आत्म्याचे मिसांव ह्याचेर आमी नियाळ करून सोत मानता देवान हो संवसार रचलो देवान आपल्या पुताक पवित्र आत्म्या उदेशीन धाडलो तो एके आंकवारीक जल्मलो ताणें आमचे पासत कश्ट मरण सोंसलें तो पुनर्जीवन जालो म्हळ्यार आख्खी पवित्र त्रित्वी आनी तिचे मिसांव भावार्थाचे उच्चारणेन आमी पळयता आनी थिंगा 12 सोतां आसात देवा विशीं आमच्या धर्मा विशीं आनी मुळावें सोत पवित्र त्रित्वी तें आमी सोत मानता उच्चारता समोर रमता हे व्हडले भाग देवान आमकां फावो केला देखून भाव भयणीनो सोत मानता आमी आयताराची चुकोय नासतना करता दोबाजीक परबो आसतात तेन्ना करता कित्याक त्या दिसाक आमी सोत आमचें उच्चारता न्हंव सोरता आनी देवाचेर परतून परतून आमचो भावार्थ आमी खोलायता आनी ते पासून भाव भयणीनो आमी सोत मानता भावार्थाची उच्चारणी करता तेन्ना बेस्तो उतरांचो बडबड न्हय एक एक उतर सोजमून जाणविकायेन मनांत हाडून काळजांत हाडून हे सोत परगडूंक जाय नियाळूंक जाय सोत मानूंक जाय ते अशें आमी सोत मानता म्हणटा तेन्ना म्हणटा भाव भयणीनो त्या उपरांत आमी महाप्रार्थन म्हणून सुरू करता आनी त्या महाप्रार्थनान महास्तुती आहा युक्रिस्टीक प्रेयर जेन्ना क्रिस्त बलिदानाचो वेळ सुरू जाता संस्कारणीचो वेळ सुरू जाता तेच्या आदीं हें महाप्रार्थन आमी सुरू करता आनी हें महाप्रार्थन सुरू करता तेन्ना महास्तुती आहा ही महास्तुती इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेज ऑफ गॉड द फादर गॉड द सन गॉड द होली स्पिरीट तें याज्ञीक करता जायत पूण तें तुमच्या सांगाताक सगळ्याच्या सांगाताक देव याज्ञीक तें बापाक महास्तुती भेटयता देखून जेन्ना याज्ञीकी महास्तुती करता तेन्ना भाव भयणीनो आमी ध्यान मन दिवंक जाय कित्याक बापाक आमी देवाक आमी पुताक आमी पवित्र आत्म्याक आमी तांची तुस्त करता कित्याक देवान आमचे सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो इतिहासान सोडवणे पासत घडण्यो केल्यात आमची सोडवण केल्या तें आमी वाखाणटा दिनवासता तुस्त करता देवाची तोखणाय करता आनी ते पासत भक्तीन ओगेपणान सगळें काळीज मन देवाक उबारून जेन्ना याज्ञीक हें करता तेन्ना आमी आयकूंक जाय ध्यानी मोनी देवाक आमी देवाचे आमी तुस्त करूंक जाय आनी मागीर भाव भयणीनो जेन्ना संस्कारणेचो वेळ पावता कॉन्सक्रेशन तेन्ना याज्ञीक बापा कडेन पवित्र आत्म्याक धाड म्हणून मागता उणो आनी सोरो जेजूचें मांस आनी रगत जावंक देखून हें सगळें चलता आसतना बेश्टें आमी आमचें मन हिंगा थिंगा आसूंक फावना आमचें मन आल्ताराचेर आमचें मन जें कितें याज्ञीक करता ताचेर उतरांचेर नियाळून आसूंक जाय इतलें पासून आमी करीत
उपोट आशिर्वाद आमचेर आसतलो. आनी भाव भयणीनो, हे महाप्रार्थन म्हणटात तें सोंपता जेन्ना डॉक्सॉलॉजी म्हूण जाता, डॉक्सॉलॉजी, आनी ती हे भाशेन जाता. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाताक, तेच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक, आनी आमी सगळीं आमेन म्हणून जबाब दिता. आनी ते पासत भाव भयणीनो, आमेन म्हणून जबाब आसता परतून परतून तो व्हडल्यान दिवंक जाय. कित्याक जें कितें याज्ञीक करता तें आमी करता, सोत मानता म्हूण आमी सगळीं देवाक सांगता. आनी तें आमेनूच तूं रेयना, आय डोंट बिकम पार्ट ऑफ दॅट, नो गिवींग ग्लोरी टू गॉड. स्तुती जी देवाक आमी दिता, मोहिमा जी देवाक आमी दिता, ताची आमी भागेली जायना जेन्ना आमी आमेन म्हणून ना, वो आमेन व्हडल्यान दिना, भावार्थान दिना. आमेन गरजेचें. सगळ्यांनी बाराबरी व्हडली मागणी करूंक जायना, देखून शेवटाक आमी आमेन म्हणटा. म्हणजे जें कितें याज्ञिकान देवाक उबारलां तें आमी उबारता, आमी सोत मानता, आमी देवाची तुस्त करता, पवित्र त्रित्वेची तुस्त करता. आनी ते पासत भाव भयणीनो, सगल्यो वस्तू ज्यो पवित्र मिसाच्या बलिदानान जातात ताका खोल 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 ओढत आसा, भावार्थाचो ओढ. हें सगळें भाव भयणीनो मनान दवरून आनी सगळें आमी समोर उमल्या उपरांत निमाणे आशिर्वाद बी याज्ञीक सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो भोव पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आमकां आशिर्वाद दिता आनी घरा धाडटा. जें कितें आमी मिसान समोर उमलां तें आमी आमच्या जिवितान पाळूंक देवाचें बळ घेवन, भोव पवित्र त्रित्वेचें बळ घेवन आमी घरा वेता. म्हणजे आमी देवाक वाकाणटलीं पोरसां, देवाचेर सोत मानतलीं पोरसां, बाराबर कम्युनिटेरियन सेलेब्रेशन. ते पासत मीस ह्या मनान असल्या भावार्थान आमी समोर ओंपपाची गरज. भाव भयणीनो, हें सगळें जें आमी नियाळ्ळां तातूंतल्यान कितें आमच्यांनी शिकूंक येता आनी व्हरूंक येता घरा. पयली वस्त, भोव पवित्र त्रित्वी मोगाची जोर हें सोत मानुया. होली ट्रिनिटी इज द सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ लायफ. तें आमी मिसान समोर ओंपता. दुसरें भाव भयणीनो, मोस्ट होली ट्रिनिटी इज द फावंडेशन ऑफ कम्युनियन, एकचाराची बुनियाद. देखून आमी मिसान येता, एकचार बांदता, पवित्र त्रित्वे कडेन आनी पवित्र सोबे कडेन एकामेका कडेन. हे दोन संबंद एकचार एकवटाचें जिवीत जावंक जाय. तिसरें भाव भयणीनो, भोव पवित्र त्रित्वी भावार्थाचें मुळावें आनी पयलें सोत. इट इज द फावंडेशन ऑफ आवर फेथ. देखून हें पयलें नियाळूंक जाय आनी सोत मानूंक जाय. आनी मिसांत आमी तेंच करता. सगळें जें रोचता, चलयता, घडटा तें पवित्र त्रित्वे उदेशी जाता. 7 भक्त आसात, बोडवे आसात, जायतीं दुसरीं आमची भावार्थाची सोतां आसात, पूण पवित्र त्रित्वेचें सोत मुळावें सोत, पयलें सोत जें आमी दिसाचे दिसाक नियाळूंक जाय. सगळो मान, भोवमान, स्तुती, मोग, भोजोण पवित्र त्रित्वेक फावो आनी कोणाकूच न्हय. न्हय म्हूण मनशांक, न्हय म्हूण सातां भोगतांक. भोवमान, स्तुती, मोहिमा, भोजोण पवित्र त्रित्वेक. आमकां 7 भक्त पवित्र त्रित्वेक वाकाणूंक शिकयतात. तांकां वाकाणूंक ते आमकां शिकयनात. आमी तांकां मान दिता, आमी तांचें जिवीत पळयता आनी आमचे पासत विनोदी करून
भो त्रित्वे कडे मागूंक आमी तांचेशी येता आनी तांचें जिवीत आपणायता. भोवमान स्तुती भो पवित्र त्रित्वेक जे आमी मिसान करता, जे आमी मिसान करता. पवित्र त्रित्वी आमकां आशिर्वाद दिता आनी कुरपेन भरता. देखून कोणाचेर आमी आशिर्वाद घालता? भो पवित्र त्रित्वेचें नांव घेवन. आमी आमची पद्दत एकामेकाक नोमान करपाची गोंयकारांची देव बरो दीस दिवं म्हणटा आमी. देव बरो दीस दिवं. पवित्र त्रित्वेक देवाचें नांव घेवन आमी बरें मागता एकामेकाक. भोव गरजेचें आनी मिसाक तें आमी अदीक भरतेन करता. ते पासत भाव भयणीनो, पवित्र कुर्साची कुरू काडटात तेन्ना, याज्ञीक नोमान करता तेन्ना शिताबेन आमी जबाब दिवया. आमेन हो जबाब भोव गरजेचो. परतून सांगता, आमेन हो जबाब भोव गरजेचो. मिसा बलिदानान आमी पवित्र त्रित्वे कडेन खोल एकवटान भितर सरता आनी आमच्या जोण एकल्या भितर पवित्र त्रित्वी जियेता. देखून आमी एकामेकाच्या एकवटान भितर सरता आनी आमचो एकवट देवा कडेन, त्रिएक देवा कडेन, एकामेका कडेन पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी समोरमता आनी जियोंक तीच पवित्र त्रित्वी आमकां बळ दिता. आमी घाराव येता. भाव भयणीनो, आमचें गरजेचें भावार्थाचें सोत जें आयज आमी नियाळटा आनी तें सोत आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानान समोरमता. तें सद्दां बऱ्या मनान, बऱ्या भावार्थान, विस्वासान हें सोत निहाळुया. आमी कित्याक इगोर्जेन येता? आमी कित्याक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता? मिसाच्या बलिदानान कितें घडटा हें सोजमून घेवया. एक समुदाय कशी आमी येता तें बी आमी सद्दां मनान दवरूंक जाय. देखून बाराबोर आमी जबाब दिता, बाराबोर आमी गायनां करता, बाराबोर आमी कुमन्यांवाक फुडें सरता, सगळें बाराबोरूच आमी करता. देवान आमकां आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रोचल्यांत पवित्र त्रित्वी आमचे भितर जियेता आनी बावतिजमान भरतेन पवित्र त्रित्वी आमचे भितर जियेता. एकामेका सोवें जियेतेल्या पवित्र त्रित्वेक पळयोवया, एकामेकाक मान दिवया, एकामेकाचो भावार्थ वाडोवया, एकामेकाक भावार्थ जिवंक आदार दिवया. आमकां जाय ते भाशेन न्हय, भोव पवित्र त्रित्वेक जाय ते भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. जावं आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायांनी पवित्र त्रित्वेचें जिवीत भरतेन आमचे उदेशी दिसून येवं दी की म्हजे भितर पवित्र त्रित्वी जियेता. भाव भयणीनो, हें जें कितें आमी निहाळ्ळां तें सगळें आमचें सवें साकार जावं ह्या आल्तारार येतलो जेजू, जो बाप पवित्र आत्म्याक धाडून उणो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. ती त्रित्वी आमचे भितर जियेता. तीच त्रित्वी, भोव पवित्र त्रित्वी सदांकाळ सर्वदां आमचे सवें, आमचे भितर, आमचे सभोंवती आसूं म्हूण तेच देवा लागीं ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वेच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मोरे तांय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले,
ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निधी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तूंय तांच्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकचार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आनी भाव भयणीनो, जो पवित्र पुस्तकान पवित्र त्रित्वी आमकां मेळटा, पवित्र सभेचे शिकोवण आनी मेळटा, आनी तें मुळावें सोत तिचे मुखार आमची मागणी, आमचे हुस्के कोती, आमचें दूख, आमची पिडा हे वेळार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी पवित्र आत्मो उगडापी करता ती बावाटाची सोता ओदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती बावाट्यांक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट राजकारबार चलयतल्यांनी समाजान वस्तोलें फोटिंगपण, अनीत आनी तोरविकवार वायट प्रमाणीकपणाच्या उजवाडान सोंपोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या आमा समजत्यांनी भोव पवित्रित्वी आमच्या कुटुंबीक जिविताची बुनयाद म्हूण ओळखून घेवंक आनी भोव पवित्रित्वी सारकेली मोगा एकवटाचें जिवीत जियोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. आयच्या त्रेजनाचो 7वो दीस बेटोयतल्या डायलन आनी बटिला डायस हांच्या कुटुंबाचेर भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन देवान सोबार देण्यांनी बरोवन म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. बापा, तुका आमी मान दिता, भोवमान दिता. भोव पवित्रित्वे ही थोडीशी मागणी हुस्के कोती आमी तुजे मुखार घाल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आनी आमकां ओत्मीक वाटेन ती फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. आमच्या काळजा मनान आनिकूय जायती मागणी आसात, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C2 पेज 28. आमची बोले मोरदारा, इश्कोलो
मोच्या भाव भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या जावपाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बाबार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कोर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सद्दां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर, पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जण न्हय, बोगोर एकाच देव सोयबाचे तेग जण तुवें उगडापो करून दाखयलोलो. हो तुजे मोहिमेचो गोठ आमी तीर बाबार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलोली मोहिमा खालतेपणी वाकाणटा. खोऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी तेगांयचें एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता. हीच मोहिमा वाकाणून देवदूत आनी सर्गीच्या दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Povit, 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 Dolbarazo sorvesfor tu. Povit, 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 Dolbarazo sorvesfor tu. Surgani sonsar volja, Tuja voi Boga. Surgani sonsar volja, Tuja voi Boga. Utsorgi, Tuka soizo. Sorves poracinavi, Etadakazo. Sorves poracinavi, Etadakazo. Utsorgi, Tuka soizo. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या बोरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचो बोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजे वाज, बागेवन सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो आमकां अशें सांगता, जो बापान आमकां आत्मो दिला तो आत्मो देवाक बाप म्हणूंक आमकां आदार दिता. होच आत्मो आमचे भितर जियेता. तोच आत्मो आमकां देवाक बाप म्हूण उल्लेख करूंक, ताका उलो मारूंक
दिसान दीस आमकां घोटाय दिता. जेजून शिकयल्ले मागणे खालतेपणी बाबाडतान विस्वासान बाराबोर आमी करूया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणीक पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबाडताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूट कोण, आमची काकूट कोण. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूट कोण, आमची काकूट कोण. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुवादी. आमी जेजूची कूड शेवल्या उपरांत बसतल्या. जाणी कातोलीक पवित्र सभेन बावतिजमाचो संस्कार घेतला तांणीच क्रिस्त प्रसाद शेवंक फुडें येवचें. Those who have received the baptism in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करुया W24 पेज 276. Oro Magda, tu je daje
आडव्या रुपान उडून येताय सातकोण देणी वाटीत येताय येसुऱ्याक सांगातूंक येताय ओतोलोल्यांक बोसूंक येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय फांते जागोन तूं येताय येताय सुर्या किरणां देवून येताय शीतल जाण्यान शांतीन येताय वाड्या लारार पिवून येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय पावसांत येव्यान तूं कोलोन येताय गालिमां दोवान येताय जमीन सुफोळ पिकाळ कोरताय उगेलोल्यांक खुशाल लायताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या मास्सा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केलें आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां भरलें ह्या स्वर्गींच्या पोसोण्याचे घोटायेन जेजू सोवें पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुमकां तेगाय जाणांक आमी मोहिमा दिवंक पावूं हें देणें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं उपकार करून बसात. आमच्यो कळोवण्यो फाल्यां जुनाचे 13 सांजे 4:30 वरांचे मीस जाल्या उपरांत आमी बागयोंत आंतोनीची मुर्ती घेवन आख्खे फिरगोजेन पुरसांव काडटल्यो जे भाशेन आमी केलां आदीं. पातकूर वॉट्सॅपाचेर सोशल मिडियाचेर तुमकां स्वाद दाखयतलो खंयच्या वेळार खंय मातशें आमची
पॅरीश कावन्सिलाची फुडारी आसात तांणी वॉट्सॅप फॉलो करचें आनी त्या प्रमाणे तुमकां बास्सा आयिल्ल्या जाग्यार तुमी येवन रावचें. जुनाचे 18 सोनवार वेस्प्र सांजेचें प्रार्थन सांजे 5:30 वाजता. त्या दिसाक 7 वाजतांचें इंग्लीज मीस आसचें ना. जुनाचे 19 पोरबे दीस मिसां येपरी जातलीं. सकाळीं 5:30 वाजता पयलें मीस, दुसरें 6:45 वाजता इंग्लिजीन, 8 वाजता आनी 10 वाजता. हीं सगलीं पोरबेचीं मिसां. पावस तरी पडना. आमी मागीर निमाणे मिसा उपरांत पुरसांव काडटल्यो. पोरबे दिसाक तुमकां सांगलां ते भाशेन फकत 2 व्हिलर्स भितर येतलेत, कित्याक आमकां पुरसांकूय जागो जाय आमच्या कंपाउंडान. उरलेलें तुमचें पार्किंग 4 व्हिलर्स आहात तांणी आमचें पार्किंग लॉट आहा तातूंत करचें. मातशें सिंतीदान करात. आयज 2 गाडयो कितें जाल्यो भितर गेल्यो, कित्याक वॉल्त मारता आसतना आनी भायल्यानूय एक गाडी होड्यांत पडली. 4 व्हिलर्स म्हणजे फास्ट करी नाकात, सवकाच करात. तुमकां सांगलां बरे भशेन चलयात, नेर्वोज जावन चलयनाकात, मागीर सगळें मागीर ओदृश जाता. पोरबे सुमार सांजे 4 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या ग्रावंडार फुटबॉल मॅच आसतली. सिओली वेटरन्स आनी आमचे दिओसेजान पाद्री. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 40 आनी 3,590 रुपये. कालच्या दिसा कलेक्शन जालां 90,780 रुपये. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता. बायग्योन देवान बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. आमचें ऑफिस आनी सोविनियर शॉप स्वतांचे परी उक्तें आहा. तुमकां मिसा दिवंक जाय वो दानां दिवंक जाय तुमच्यान तुवें करूं येता. आमचे टॉयलेट्स स्टेजीच्या फाटल्यान आहात आनी टॉयलेट्स हे वाटेन आहात. सो तुमकां सवलत करूंक ते उक्ते केल्यात. आमी आख्खे त्रेजेनान ते उक्ते आहात. सकाळीं 5:30 ते सांजे 6:30-7 पासून उक्ते आसतले. ते पासत तुमी ती सेवा घेवची आमचे जावं हे वाटेन जावं ते वाटेन. उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवंक हात जोडुया आनी ओगेपणान पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद आमचेर आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरंदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजेर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजे दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार
आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें बायगून तांतूनी फुड्यान घाल. ओर चोऱ्यांच्या बागयोंत हांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोंती कर. आमेन. आमेन. आमचे पासोत माग बागिवून तांतून प्रार्थुया. सोर्वेस्पोरा सासनांच्या देवा, तुवें लिजबोवाच्या बागिवून तांतुनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सदां काल. आमी शेवटाक गायन करुया. E7 पेज 80. आमी 8वो, 9वो आनी 10वो श्लोक गायतले.
कोरात्वाकानी कोरातीमासनी जेजूच्या आत्म्याची कोरात्वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या आत्म्याची कोरात्वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या बापाची कोरात्वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या बापाची कोरात्वाकानी कोरातीन वासनी पवित्र त्रिवेची कोरात्वाकानी कोरातीन वासनी पवित्र त्रित्वेची